म्हाका 9 महिने 9 महिने तुझ्या कुसव्यान सांभाळलो तेन्ना बगलो तो संतोष हांव आतां नियाळटा म्हज्या मागण्याच्या कोतकोत्यान हांव खरेंच ही खुशालकाय आनी हो संतोष चोडोवंक आनी वाडोवंक सोदता हे दुखवलेल्यांचे माये तुवें हे खुशालकायेचो उगडास काडटले एक केरीत शेकाय बसयल्या तोर तीच शेकाय म्हाका या म्हज्या गरजांनी कोर तुज्या पुतान सांगला मागात आनी तुमकां मेळटले तोर हाचेर खरो विश्वास ठेवून म्हाका तुजो कान दी म्हूण हांव तुजे कडेन विनयता देवाची खोशी जाल्यार हांव ह्या नोवेनान मागता ते उपकार म्हाका मेळोशेको ना तोर म्हाका गरज ती कुरपा मागून घे हांगा तुजे गरजो उक्ती करच्यो या नोवेना वरवीं हांव तुजेर म्हजो तीर आसलोलो खोल विश्वास दाखोवंक सोदता तोर तेच खुशालकाय जी खुशालकाय तुका देवाचो पूत तुज्या कुसव्यान आसतना भोगली म्हजे मागणे आयकून घे नोमान बरे कृपेन बोललोली सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पूज जेजू देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नदी कोर आता नेमच्या मन्नाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोललोली सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पूज जेजू देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नदी कोर आता नेमच्या मन्नाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोललोली सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पूज जेजू देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नदी कोर आता नेमच्या मन्नाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोललोली सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पूज जेजू देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नदी कोर आता नेमच्या मन्नाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोललोली सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पूज जेजू देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नदी कोर आता नेमच्या मन्नाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोललोली सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पूज जेजू देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नदी कोर आता नेमच्या मन्नाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोललोली सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पूज जेजू देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नदी कोर आता नेमच्या मन्नाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोललोली सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पूज जेजू देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नदी कोर आता नेमच्या मन्नाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोललोली सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पूज जेजू देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नदी कोर आता नेमच्या मन्नाच्या वेळार आमेन हे देवाचे माई हे म्हजे नमान तुका गाब्रिएल बोडव्यान केल्ल्या नमाना सांगाती मानून घे नमान कृपेन बोललोली हे म्हजे नमान तुझ्या वैभवच्या मुकुटार धाकटी धाकटी मोतियां जावन म्हूण हांव वत्रेकता हे संतोषतल्यांचे बुजवणदारे देवा
देवाचो पूत देवाचो पूत मनीस जालो मनीस जालो तेन्ना तुका संतोष भोगलो संतोष भोगलो त्या संतोषान त्या संतोषान हांव मागता तो हांव मागता तो उपकार म्हाका मेळून घे ह्या पासत ह्या पासत हांव सगळ्यो म्हज्यो तुज्या अनोदा खातीर केल्ल्यो बऱ्यो कन्यो तुका भेटयता हांव तुजे कडेन खतखत्यान मागता ज्या खतखत्यान तुजे काळीज जेजूच्या मोगान लासताले म्हजी कालती मागणी ऐकून घे आनी म्हजे मागलेले उपकार म्हाका मेळोय आमेन उद्गाराची प्रार्थना देवाचे माई म्हजो उगडास कर हे भागिवून आंकवारी आनी माये तुजो हांवें सदांच उगडास करूं म्हाका आदार दी हो भाग्यवंत आंकवार मारी देवाचे माई जेजू लागीं म्हजे पासत माग हे निर्मळ वस्तुरे जेजून म्हाका भायर घालूंक कधीच निर्मी नाका माये म्हज्या काळजांत तुजो मोग करूं आनी म्हजे जिबेन तुजी तुस करूं केन्नाच हांवें तामोना जावं निर्मी माये जेजू खातीर तुज्या व्हडा मोगान पासत हांवें ताचो मोग करूं निर्मी माये हांव तुजो एक कालतो चाकूर जावंक निर्मी मारे हांव सगळोच म्हाका तुज्या हातान घालता तूं म्हाका मानून घे आनी म्हाका सांबाळ मारये म्हजे मरणाचे निमणी घोडयेर पोरयान तूं म्हाका साडी नाकाय नमान मुरे तूं म्हजो आसरो म्हजे पासत माग तुजेरूच हांवें सगळो म्हज्या काळजांत बरवसो दवरला मारये तुज्या बरवशान पातयेन रावता ताका तूं केदींच साडी नाकाय तुका जाय जाल्यार मारये तुजेर पातयेन रावतात ताका सोडवण मेळो नासतना केन्नाच उरोना नमान तुका देव बापाचे दुवे नमान तुका देवपुताचे माई नमान तुका पवित्र आत्म्याचे पोतिनी नमान तुका देव पवित्र त्रिंदातीच्या तेंपला भाग्यवंत माये अदृष्टांक सांपडलेल्याच्या आदाराक ये अस्कोतांक आदार दी तुझे पोरचे खातीर माग पाद्री खातीर आनी देवाक भेटयलेल्या आंकवारी खातीर विनंती कर तुझे पवित्र आनी व्हड नांव वाकांतट तांकां तुजी केरीत मोजत फावो कर तूं करी आवय म्हूण आमकां दाखय हे बो निर्मळ आंकवारी आदावाच्या सगळ्या चोलिया मदे कालती तूं आमकांय तुजे सारकी कालती आनी निर्मळ कर पातकाचे बांदपास सोडोय कुड्ड्यांक उजवाड दी आमकां एक निर्मळ आनी भाग्यवंत जिवीत दी हे पोरी एका दिसा तुज्या सांगाता तुज्या पुताक आमच्या दुनिया आमी भोगूंक पावू आमेन नोवेनाचो दुसरो दीस आमचे मोगाळ माये तूं दाविदाच्या कुळांतलो पोरजोड आनी जुदेवाच्या बायलां मदे एक माणिक तुजी सोबिताय आनी वैभव पळोवन आमी तटकता देवचाराचे राजवडकेचो बोस करचे खातीर तूं निष्कळम जल्मली संवसारांतल्यो पातकाचो काळोख नापय
पळय कालोख नो पळय करूंक तुवें करूंक तुवें देवाच्या देवाच्या उजवाडाक उजवाडाक क्रिस्ताक जल्म दिलोय क्रिस्ताक सोम दिलोय एक कोताविणी आंकवारी एक ओतावीन आंकवारी आमचे भोव आमचे बो मोगाळ माई मोगाल माय आमी नीज भावाडटा आमी नीज बाबाडटा तुका शरणा येता तुका शेरोना येता तुझे मोगाळ नांव तुझे मोगाल नाव उचारता उचलतना आमची काळजां आमची काळजा कुशेन कुशेन मुरगडटात मुरगडटात मारे आमचे माये मारी आमचे माये आमकां आमकां फुडें आत्म्याची भलायकी फुडी दी आत्म्याची भलायकी दी आनी आमकां आनी आमकां उजवाडाच्या आनी उसवाडाचे आनी भाग्यवंतपणाच्या मार्गार घाल भाग्यवंतपणाच्या मार्गार घाल आमेन आमेन बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमेन Check. Check. सगळे उबी रावयात मिसाक सुरवातीन गीत गावयात नंबर W18 नवो दीस उदेताना पेज 274.
नवो दीस उदेताना उदेलो आमचेर दोनिया oprimitu somoimo cireco korosuria नवो दीस उदेताना udelo आमचेर दोनिया oprimitu somoimo cireco korosuria Disa Ogunesuk Santosan Kalisuta Dadoshi Satahotmo Tinwastau Tuka Bapa Novodis udetana Udeloam Chirdonia Oprimitu somoimo Cireco korosuria Novodis udetana Udeloam Chirdonia Oprimitu somoimo Cireco korosuria बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्यांचे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा बापाचो मोग आणि शांती तुमचे सवे असो तुमचे सवे असो दुसरें नोवेन आमचो विशय मारिया पिडेस्ताची भलायकी प्रितीच्या भावा भयणीनो आयज नोवेनाचो दुसरो दीस आनी आयच्या नोवेनाचो विशय मारिया पिडेस्ताची भलायकी वेलंकनी सायबीन भलायकीची सायबीन म्हूण आमी तिका पाचारतांव तिचे विनवणी जायत्यांक पेकोवणी फावो जाल्या तिची भोगती कोतल्यांक ती केन्नाच सांडिना आयज समाजान जायतीं भाव भयणां कोश्टतात पिडेंत आसात आनी जिवितांत सांडल्यात मारयेची देख घेवन ताचे सवें आदाराची जावं आमकां देवाचो उलो वेलंकनी सायबिणीचे मोजतीन आमी दुसऱ्यांक भलायकेची हातयारां जावं आनी सगल्यांक पिडेस्तांक पेकोवणी मेळोवन बरे भलायकीन ती आसूं बापा लागीं ह्या पवित्र बलिदानान मागुया भाव भयणीनो भलायकेचे सायबिणी लागीं भलायकी मागूंक आमी आयल्या आनी भलायकी कोण दिता जेजू दिता कित्याक जेजूनच म्हणला हांव बऱ्यांक न्हय पूण दुयेंती कापूंक आयला आमी सगळीं दुयेंत जावन आसा आनी आमकां भलायकी मेळटली जाल्यार आमच्या पातकांचो आमी उगडास करची गरज आसा देवा लागीं बोगसणे मागची गरज आसा तर ह्या वेळार खेरीत भशेन आमच्या पातकांचो उगडास करून देवा कडेन बोगसणे मागुया मोगाला बापा तूं जावन आसा मोग होच मोग तुवें मारयेक तुज्या एकल्याच पुता वरवीं दिलो जेजूचो मोग आमी वनभोवूंक ते दुसऱ्या सोबे वांटूंक आमी फाटीं सरल्या आमकां बोगोस बापा आमी मोगान जियोवचे बदलेक रागान जियेल्या आमच्यान बरें करूंक जातालें तोय आमी वायट करूंक प्रयत्न केला वशें करून आमी तुजें कालीस दुखयलां बापा आमकां बोगोस मारयेचो मोग आमी आमच्या भावा मोदें वांटच्याक तिची
केबाडां केल्यात. आमचो कातोल दोर सोडून हेर पोंगडांनी भितर सरल्यात. घरान सायबीण हाडूंक जाय म्हूण हाडल्या. वशें करूंक आमी मारयेच्या मोगाचें कालीज दुखयलां. आमकां बोगस बापा. Somia kaglutkud. Somia kaglutkud. Krista kaglutkud. Krista kaglutkud. Somia kaglutkud. Somia kaglutkud. मागुया. भलायकेचे सायबणी लागीं सगलें आमचें दुयेंस दवरुया. ह्या जाग्यार जायतो लोक येवन दुयेंत लोक येवन बरो जावन गेलो. हो दुयेंसा पासत मागलेलें तें मेळ्ळें. साबार भासांचो साबार धर्मांचो लोक ह्या जाग्यार येता आनी बरे भलायकेची आवय भलायकी दिता. तर तूं तर जाणांक वय हांगासर कोणूय तर आमचे मदें आसा जाका हार्टाचें दुयेंस आसा, वो कसलेय तरी दुयेंसाक सांपडलेलो आसा, थायरॉयडाचें दुयेंस आसा, वो पॅरालिसीस जाल्या, वो हॉस्पिटलान कश्टवता, तांचे पासत किरीत भशेन मागात. तुज्या घरान तुज्या वाड्यांतलो देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. दोतोर नर्सी हॉस्पिटलान वावर करतात, फार्मासिस्ट आसात, दुयेंतीची निगा घेतात, हेल्थ केअर करतात, तांचेय पासत मागात. बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी ओतम्यांची भलायकी दी, कित्याक तूं जावन आसाय भलायकीची जोर. आनी बागयोन नित्यांक वार मारयेचे वालांकिणी सायबिणीचे विणवणेन आयज हे जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणांचो संतोष भोगूंक बरी भलायकी मेळून घेवंक तुजी अदीक वाखाणणी करूंक आमकां पावय. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव पवित्रात्मेच्या एकपणान जियेता आनी आमचे मदें राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. इजाईस प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. जी तुमी सगळीं जेरुसलाचो मोग कोत्ता तिचे बरोबर खुशाल जायात, तिच्या पासत संतोष बरी जायात. जी तुमी समेस्तान तिचो दूख करूंक आसल्यात तिच्या पासत खुशालकायेन मुरगोडटात. बुजबोंडी तोल्यांक तिच्या होड्यांतलें दूद पियोन तुमी दादोशी जायात. तिच्या बोल्लोल्या होड्यांतलें पियोन पियोन सूख संतोष भोगात, कित्याक सर्वेस्पर अशें सांगता, तिचे हांव नदी पर्यां शांती वळवून शिकोरून वेता आनी घोसघोशीत व्हांवत्या व्हांवल्या वरवीं राष्ट्राची मोहिमा. तुमकां ती आपूण दूद पियोंक दितली, आपल्या माथ्यार उबारून व्हरतली आनी आपल्या दोनपाराचो केलयतली. जशी एक आवय आपल्या बालकाक समाधान कोत्ता तसोच हांवूय तुमकां समाधान कोत्तलो. जेरुसल्यान तुमच्या समाधान जातली. हें पळोवन तुमचें कालीज आनंदान भरून येतलें. तुमचें आंग तोंडा वरवीं नवें रक्षसीत जातलें. आपल्या सेवका खातीर सर्वेस्पर आपल्या हाताचें बोल दाखयतलो, पूण आपल्या दुस्मानाक आपलो कोर्ट देवाची उतोरे
यायकोल्या देवाच्या उतराकांचा जबाब जातलो आसरो दी देवा पेज Q3 पेज 166 Asrodi, Asrodi deva Asrodi, lipoi maka galung tuja patya sauli. Asrodi Asrodi, Asrodi deva Asrodi, lipoi maka galung tuja patya sauli. Tudzmozo borvaso Tužirut spatjeta, Tusman vedo galta tenda, Matai maka, Taruka Taruka, Asrodi Asrodi, Asrodi deva Asrodi, lipoi maka, galung tuja patya sauli. Asrodi Asrodi, Asrodi deva Asrodi, lipoi maka, galung tuja patya sauli. Bog Marta tuja nawa, tuje kakien ge maka, Avui zoshi आपल्या धाकट्या पावलान आपल्या एकटायता Asrodi Asrodi, Asrodi deva Asrodi, lipoi maka, galung tuja patya sauli. Asrodi Asrodi, Asrodi deva Asrodi, lipoi maka, galung tuja patya sauli. Lipoi maka, galung tuja patya sauli. Udarak sogli birawiat Alleluia, 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 Alleluia. Pagkiti takun tuji tukati manoli doenti kawit sun karleli dut novia kororaci Pagkiti takun tuji tukati manoli doenti kawit sun karleli dut novia kororaci Alleluia Alleluia, 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 Alleluia,
सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं जुवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शिवफोर्थमान भुईमा तुका सोव्या आमचे उपरांत जुदेवांची एक उत्सव आसलो आनी जेजू जेरुसल्याक चडून गेलो. जेरुसल्याक शेळयांचे तोळयेक तेंकून एक बांदावळ आसा. एब्रो भाशेन तिका बेतसायदा म्हणटात. ती 5 तारांगांनी आसा. थंय कुड्डीं तोंटीं आरेन दल्लोलीं असलीं खूब पिडेवंतां पडलेलीं आसतालीं. तीं सगलीं उदक हालतलें म्हूण रावतालीं, कित्याक सर्वेस्पराचो दूत केन्ना केन्नाय तोडयेन देंवतालो आनी उदक आलोयतालो. उदक आलतूच तो कोण येरां आदीं उदकान भितर सरतलो तसलो पिडेंतलो बरो जातालो. थंय एक मनीस आसलो, ताचे पिडेक 38 वर्सां जाल्लीं. जेजून ताका आड पडलेलो देखलो आनी तो थंय जायतो काळ आसलो, गोतीर आसलो म्हूण जाणो जावन ताका म्हळें, तूं बरो जावंक सोदताय? पिडेवंतान ताका जाप दिली, सायबा, उदक घालता तेन्ना म्हाका तोडयेन घालूंक म्हजो कोण ना आनी हांव वेता म्हणसर दुसरो येवन आपूण म्हजे फुड्यान देंवता. जेजून ताका म्हळें, उठ, तुज्या हांतून उखल आनी चल. आनी त्याच वेळार तो बरो जालो आनी आपल्या हांतून उखलून चलूंक लागलो. तो दीस सोनवार आसलो देखून बरो जाल्ल्या मनशाक जुदेवानी म्हळें, आयज सोनवार तुजे हांतून उखलून नजो. ताणें ताका जाप दिली, जाणें म्हाका बरो केला ताणें म्हाका अशें म्हणा, तुज्यान हांतून उखल आनी चल. ताणें ताचे कडेन विचारलें, तुजी हांतून खोल आनी चल अशें तुका म्हणलां, तो मनीस कोण? तो कोण? तो बरो जाल्लो मनीस नकडो आसलो, कित्याक थंय जी लोकांची लूट जाल्ली तिचे मोदें जेजू नान जालो. उपरांत जेजूक देव मंदिरांत मेळ्ळलो आनी जेजून ताका म्हळें, पळय, तूं आतां बरो जालोय, आनीक पातक करिनाका, ना तर तुका आनीक कितेंय पाश जायत. तो मनीस गेलो आनी आपणाक बरो केला. तो जेजू म्हूण ताणें जुदेवांक सांगलें. आनी जेजू असलो वस्तू सोनवारा दिसा करतात देखून जुदेव ताचे फाटल्यान लागलोले. जेजून तांकां म्हळें, म्हजो बाप आजून पर्यंत वावर करीत आसा, तसो हांव वावर करीत आसा. ह्या पासत जुदेव ओदिकूच ताका जिवेशी मारूंक सोदताले, कारण तो न्हय सोनवार मोडटालो, पूण देवाक आपलो बाप म्हूण आपणाकूच देव सारको करतालो. जेजू क्रिस्ताचें शिवफोर्थ महान्ये वागोली तुका क्रिस्ता. भावा भयणीनो, आमी सगलीं दुयेंत मनशां. आमकां सगल्यांक कसली ना कसली पिडा आसाच. सारको बरो होलनस, भलायकेन सारको बरो आशिल्लो मनीस आमकां मेळोंक भोव कठीण जावन आसा. आनी पिडा म्हणटाना आमी चडशे कुडीचे पिडेचेर आमी लक्ष घालता, फिजिकल हिलींग. आनी ही पिडा जेन्ना कुडीची जाता तेन्ना आमी चडशे देवा लागीं मागता, तेन्नाय बी आमी फिजिकल हिलींग म्हणजे कुडीची पेकोवणी मागता. एक कुडी भायर आमकां ओतमो आसा, आमकां मन आसा, आमकां एक भाशेन भावना आसात, मायंड, बॉडी, स्पिरीट एंड सोल. आनी हे सगळे मेळून जेन्ना बरें आसता तेन्नाच मनीस भलायकेन बरो आसता. देखून आयज आमी सगलीं दुयेंत हे भलायकेचे सायबिणी कडेन, जाका हो बरी भलायकी दितेली सायबीण अशें आमी ओळखून घेता, तिच्या पांयाशी आमी आयल्या. बाबा भयणीनो, कोवीड मारामारीक पडून आमी जायतें शिकल्या. आनी हांव जाल्यार म्हणटा, कोवीड जालें एक देवाचो आशिर्वाद. लोकांक न्हय जाल्यार म्हाका तरी तो देवाचो आशिर्वाद जालो. इट बिकेम अ ब्लेसिंग टू मी. गोंयांत जेन्ना कोवीड जाली 2020 जुनाच्या म्हयन्यान 1 तारखेर, तेन्ना 11 तारखेर जुनाचे म्हाका कोवीड जाली. आनी गोंयच्या सगळे पाद्री मदें कोवीड जावपाक हांव पयलो पाद्री. ESI हॉस्पिटलांत सुमार 18 दीस काडले. आनी 18 दिसां भितर 7 दीस एकदम पेरिगाचे जाले. म्हज्या सायडीक
म्हज्या म्हऱ्यान म्हज्या भाजू आशिल्ले एक एकलो कोण नान जातालो मरोन वेतालो आनी असल्या वेळार जेन्ना जोर थेवनासलो आनी म्हजी डायबिटीज सुमार 85 जाताली आनी देंवत नासली, तोंडांतल्यान फेणो भायर सरतालो, बाजेर आशिल्लो, कांयच कोणाचें वखद पासून घेवपाक इतली ताकत नासली, बाजेरूच मुत्तालो, बाजेरूच एके भाशेन, आनी तुका आदार दिवपाक कोण नासलो, जेवण रुचो नासलें, कांयच रुचो नासलें, अशें म्हाकाय दिसलें म्हजो वेळ आयला म्हूण. आनी एक दीस अशें जालें की हांव रोज तेच करीत आसलो आनी तेच करीत रावतालो आनी तेच करीत रावता रावता आनी म्हणलें आनीक जायना सायबीण माय, आनी म्हजे कडेन जायना तेच करूंक, आनी रोजाराचें कोंत सोडलें, एक भाशेन हातांतल्यान पडलें. आनी एकेच रात्या भितर जो हांव जोरान भाजतालो तो एके भाशेन जोर राती भितर एके भाशेन कितें कुडींतल्यान भायर सरून गेलें आनी एके भाशेन पाद्र पियोचें चित्र म्हाज्या दोळ्या मुखार अशें आयलें आनी हांव सगळो घामेन बुडलो, हांवूच घामेन बुडलो आनी म्हजें बेडशीटूय घामेन सारकें बुडलें, हांव सारको बरो जालो अशें दिसलें म्हाका. आनी हांवें हात लायलो, हें कशें घडलें आनी कशें, आनी 4-5 दीस न्हावंक नासलो आनी एके भाशेन सगळें आंगाक कितें जाल्लें रोखडोच हांव न्हावपाक गेलो आनी म्हाकाच सजमना जालें. भाव भयणीनो, जशें म्हाका दिसतालें हांव एके भाशेन मरणाचे तोडेर म्हाजेरूय ती पिडा येत आनी म्हाजेरूय तें मरण येत म्हूण एके भाशेन हे पिडेंतलो देवान म्हाका निवारलो. म्हाका जाल्यार दिसता जेन्ना सायबीण माईंचें तूं तेज कोत्ताय आनी तेर्साचें हातयार तुज्या हातान आसा, सायबीण माईन तुका दुयेंसांतलो वाटा येता आनी हांव म्हजें सवें घडलें अशें म्हज्यान खात्रेन सांगूं येता. आनी जायते लोक म्हजे बसत मागतालो, हांव तांचे बसत देवाक आर्गां दिता. भावा भयणीनो, देखून म्हाका एके भाशेन ही पिडा जाली, एक देवाचो आशिर्वाद आनी एक पाद्री कसो हांव पिडेंतलो बरो जातो हांवें दिसाक 2-2 मरणां केलीं. सकाळीं एका भावाचें, दुसरे सांजेर म्हणल्यार दुसरो भाव, एकेच दिसाक 2 जाण भावाचें मरण. हालींच एकलो भाव भायर सावन लंडनाक सावन एका भावाच्या मरणाक आयिल्लो, ताका ताचें मरण जाता म्हणल्यार ताका हार्ट अटॅक येयलो, जीएमसीन घालो आनी एके भाशेन तो मरून गेलो कालचे दिसा. म्हणटच भाव भयणीनो, केन्ना आमकां कितें जायत तें कांयच सांगूंक जायना. हांव दुयेंत आसतना म्हजोच एकलो सोयरो म्हजीच निगा घेतालो बाबूश म्हण, तो म्हाका सगळें बरें कोत्तालो, म्हाका खंय वतालो दोतोरागेर वतालो, मागीर कांय म्हयन्यांनी ताकाय दुयेंत जालो आनी तो सोंपून गेलो. म्हणटच भावा भयणीनो, आयज लायफ इतलें अनसर्टन आसा, आमच्यांनी कोणाच्यांनीच खात्रेन सांगूंक जायना हांव फाल्यां आसतलो वो ना. हांव आयज तर आसा, हांव जेजूच्या बरेपणान आसा अशें आमी म्हणोंक जाय, कित्याक जेजूच्या नांवान हांव बरो आसा अशें म्हणोंक जाय. तूं कसो आसा? हांव बरो आसा. तुजे वस्तूंगी तूं बरो नाय. सदांच उठ्ठना हांवें म्हणोंक जाय, जेजूच्या नांवान हांव बरो आसा. कित्याक भलायकी आमकां फकत जेजूनच दिवं येता, जेजू भायर कोणेंच भलायकी दिवंक जायना. राकेश झुंझुनवाला म्हणटात, तो एक व्हडलो नांवस्तो मनीस स्टॉक मार्केटीन, हालींच सोंपलो आनी तो म्हणूंक लागलो, आयज म्हजे कडेन कितलींशींच BMW मर्सिडीज गाडी आसात, व्हडलो बांगलो आसा, सगलें आसा, दुडवांनी घेवंक जाता तितले वस्तू आसा, पूण भलायकी ना. कोण म्हाका भलायकी दीत? भावा भयणीनो, हय, भलायकी फकत देवूच दिता, सरकार भलायकी दिना. देवाच्यानूच भलायकी दिवं येता, कित्याक भलायकी दिवंकूच आमचो देव जावन आसा, भलायकेचो देव. आनी भलायकी दिवंकूच जेजू ह्या संवसारांत आयलो. भाऊ भयणीनो, जेजू संवसारांत येवन आमकां सगळ्यांक थारोन दिवंक, थारोन म्हणजे भलायकी दिवंक जेजू ह्या संवसारांत आमकां दीत आसा. देखून भाऊ भयणीनो, जशें हांवें म्हणलां, सदांच उठ्ठना म्हूण जेजूच्या नांवान हांव बरो आसा, बरे भलायकेन आसा. आनी जेन्ना हांव जेजूच्या नांवान म्हणटा तेन्ना जेजूची पदवी म्हजे भितर सरता. म्हजे मनान बरो, म्हज्या आत्म्यान बरो, म्हजे कुडीन बरो, म्हज्या भावनांनी बरो. आयज आमी सायबीण मांयक किरीत भाशेन पिडेस्तांची भलायकी ओ सालूस इन्फिर्मोरियम ओ बरे भलायकेची आवय, आवर लेडी ऑफ गूड हेल्थ अशें आमी म्हणटा. कित्याक बसत म्हणटा? ती कशी जावं येता भलायकेची आवय? बाबा भयणीनो, कालचे दिसा आमी नियाळ केलो, सायबीण माय जेजूच्या शिसाची आवय, मदर ऑफ गॉड. आनी जेजून ती आमकां आमची आवय करून दिली. आनी तुमी जाणात, एक आवय, तुमी जायत्यो हांगा आवयो आसात,
आपल्या भुरग्याक कितें जालें जाल्यार तुमकां कितलें दूख जाता पळय तें. आपलो भुरगो तर दुयेंत आसा, आवय केन्नाच जेम पडना, पत्तो पत्तो हात लायता, आवय केन्नाच न्हिदना, आवय सदांच एके भाशेन भुरग्याची निगे घेता. आनी सायबीण माय तर आमची सगल्यांची आवय, जाल्यार आमचेय भलायकीचें तिका पडलेलें आसा. आमची भलायकी ती एके भाशेन आमकां दिता. आनी पवित्र पुस्तक इसायास प्रवाद्यांतान आमकां सांगता, जशी एक आवय आपल्या बाळकाक समाधान करता तसो हांव तुमकां समाधान करतलो. आय विल कम्फर्ट यू. जशी एक आवय आपल्या बाळकाक, जशी आवय आपल्या बाळकाक समाधान करता तसो हांव तुमकां समाधान करतलो. फुडें म्हणटा, कोणूय एक बायल आपल्या दुदाच्या बाळाक विसरत काय? Can any mother forget her suckling baby? आपणे विसरत आपणे जोडून दिलेल्या भुरग्याची तिका दया दिसची ना काय? सगल्या आवयांक आपल्या भुरग्यांची दया दिसताच. आनी त्याच पासत ही आवय आमची आवय म्हणटच आमची तिका दया दिसता. दुसरे सुवातेर सायबीण माय जावन आसा एक मोदेस्ती. सायबीण माय जेजूच्या कुर्साशी आसली आनी जेजूच्या कुर्साशी आसली तेन्ना सगळें जेजूचें दूख, सगळे जेजूचे खोस तिणें पडयले. आनी आयज सायबीण माय आमचें दूख, आमचे खोस, आमचें दुयेंस सगळें जेजूच्या कुर्साक एकवटायता. युनाइट्स टू द सफरींग ऑफ जीजस. आनी एक मोदेस्ती कशी, मेट्रियाट्रीक कशें आमचे एक भाशेन आपल्या पुता लागीं मागता. कित्याक स्तोत्रकार आमकां किरीत भाशेन 124 स्तोत्रकार आमकां सांगून दिता. तो म्हणटा, जाणें रचला स्वर्ग आनी संवसार, त्याच सर्वेस्पराच्या नांवान आमचो आधार. म्हणटा ती जाणा देव आपलो आधार. सर्वेस्पराच्या नांवान, आपल्याच नांवान न्हय पूण सर्वेस्पराच्या नांवान एक बरी आवय कशी आमचे कश्ट जेजूच्या कश्टांक कुर्सा म्हणी एकठांयता. तिसरे सुवातेर जेजून जाय ते दुयेंतीक बरें केलें, हातून दुबावना. हातून आमकां पवित्र पुस्तक मातेवाच्या शुभ वर्तमानान किरीत भाशेन आमकां मेळटा. तो म्हणटा, जेजून तांकां असो जबाब दिलो, तुमी आयकतात देखलां तें वचून जुवांवांक सांगात. कुड्डीं पळोवंक लागतात, तोंटी चलतात, कडकार नितोड जातात, बेरी आयकतात, मेलेलीं जिवी जातात, अशें तो सांगता. इतले मिलाग्री जेजून केल्यो, इतले दुयेंसांक पिडेस्तांक जेजून बरें केलें. आनी जेजू मदें आनी ताचे आवय मदें इतलें नातें की पवित्र पुस्तक आमकां सांगता, आपल्या 12 शिसांक आपोवन हाडून जेजून तांकां नेमले, आत्म्यांचेर अधिकार दिलो, देंवचार काडूंक आनी सगळ्या जिन्सांचो पिडा रोग बरो करूंक तांकां पदवी दिली. आपल्या शिसांक पदवी दिली पिडा रोग बरो करूंक. म्हणटच आवयक दिवचो ना. भावा भयणीनो, गॅलिशियन्स 5 आमकां 4 सांगून दिता, नेमलेलो काळ बोडतो तेन्ना देवान आपल्या पुताक धाडलो. हो पूत एके बायलेतान जल्मून आयलो आनी सुमूर्ती खाल जियेलो. म्हणजे हो पूत एके आवय कडल्यान जल्मलो. म्हणटच भावा भयणीनो, जेजू एके भाशेन आवयचें उतर आयकता आनी जेजू आपले आवय एके भाशेन पिडेस्तांची भलायकी दिता. जेजून केलें आनी तेंच ती आवय आमच्या पासत आपल्या पुता लागीं मागोन दिता. म्हणटच भावानो आनी भयणीनो, आमी सदांच नमान राणी म्हणटा आसतना म्हणटा, अमृत आनी बरवंसो परदेशी एवेची बाळकां तुका उलो मारता. ह्या दुखाच्या कोणान आमी ह्या दुखाच्या कोणान जियेता. आयज दुयेंस पिडा आमची इतली चडत वाडत वेता. आयज हॉस्पिटलांनी वचवत म्हळ्यार कितले लाख काबार जाता. लोक काबार जालो आयज वद्दो दुयेंसाक पिडेस्ताक सांपडोन. तरी आसतना ह्या दुखाच्या कोणान सुस्कार सोडून रुदन करून मारये मागता हांव तुका उलो. आमच्या दयाळ शरातीन तुजी काकुतीची नदर घाल. आमचेर नदर घाल गे माय. आमी कश्टावता, आमी दुयेंत आसा, आमी पिडेक सांपडल्या, आमचेर नदर घाल गे माय. सदांच आमच्या पिडेस्तान दुखाच्या वेळार आमकां सांडू नाका. आमच्या दुखाच्या वेळार आमकां पाव गे माय, अशें आमी म्हणटा. आनी सायबीण माय पावची ना. एक बरी आवय कशी, तूं तर एक बरी आवय कशी तुज्या भुरग्यांची निगा घेवंक जाणा, जाल्यार ही सर्गींची आवय आमकां भलायकी दिवची ना. ही भलायकीची आवय. आनी आमी जाणाव आनी आयकलां ह्याच जाग्यार 15व्या शेंकड्यान 16व्या शेंकड्यान कशें कितें घडलें. तो थोंटो चलोंक लागलो, दूद घेवन आयिल्लो, चलोंक लागलो.
त्या वेळार आनी हांगासर कितलो लोक मिलाग्री जातात तें थंयसर म्युजियमान बरयल्लें आसा एक एकल्याच्या जिवितान कश्यो कश्यो मिलाग्री जाल्यात पळय त्यो. म्हणटच भावानो आनी भयणीनो, सायबीण माई बी आमच्या जिवितान मिलाग्री कोत्तली आनी सायबीण माईंच्यो मिलाग्री आमी ओळखून घेवची गरज आसा. आमकांूच फकत कुडीची पेखवणी जाय, कुडीन दुयेंत आमी मनान दुयेंत, आमचें मन निथोड आसूंक जाय. आनी आयज काल व्हडलें दुयेंस म्हणटाचें मनाचें मेंटल इलनस, डिप्रेशन, एन्जायटी ही व्हडलीं व्हडलीं हुस्क्या कोंती काडप हें व्हडलें व्हडलें आयज दुयेंस जावन आसा. आनी तातूंतलें म्हणजे नेगेटीव थिंकींग हें दुयेंस जालां. न्हयकारी चिंतप, बरें चिंतप ना दुसऱ्याचें, सगळें वायट चिंतप मनान, हें एक व्हडलें दुयेंस आयज. आनी हें दुयेंस आमी वयर काडपाक आमी पॉजिटीव थिंकींग करूंक जाय. हें एके भाशेन जेन्ना आमचें मन बरें आसता, जेन्ना हांव मनान बरें चिंता तेन्ना आमी दुयेंसाचेर वयर सरोंकूय बी शकता. देखून भावानो आनी भयणीनो, हें नेगेटीव थिंकींग म्हणजे कितें? आमच्या जिवीत आमच्या आवय बी भुरग्यां आनी आहाय, म्हाका भुरगीं सगळीं स्वतायताय. हें नेगेटीव थिंकींग तुगे भुरग्यां पासून तूं स्वतायता, केणटा, एके भाशेन भुरग्यांक शिरापता. पॉजिटीव थिंकींग कितें? देवान म्हाका तरी भुरगीं दिलें, हांव तेंच मोग करतली. पॉजिटीव थिंकींग. म्हजी बरी एक दीस बायल येयली आनी म्हणूंक लागली, फादर आपल्या कितें दी, दोतोरा गांव वचून पयशे नाय, 1,500 जाय. आनी म्हाका म्हणूंक लागली, सायबा फादर सेंट विन्संट बॉल पयशे दिताय, 2,000 दिताय, ते हूंय पावताय म्हणूंक लागली. हांवें म्हळें तूं तेश कोन्न चिंतपा परस एश कोन्न चिंत, ते 2,000 तरी दिताय, नाजाल्यार म्हाका कांय आसपा न्हू. हें पॉजिटीव थिंकींग. भावा भयणीनो, आमचें दुयेंस आयज चिंतपाचेर नेगेटीव चिंतप. दुसरें दुयेंस आमकां व्हडलें आयज इनडिफरंट, पोर वाचना, घरांतल्या मनशांची पोर वाचना, हुस्कोय ना, हें इनडिफरन्स. आयज तिसरें दुयेंस म्हळ्यार एके भाशेन गजाली करप, गॉसिप, खोबरो करप, ना आसलें सारकें ना तें वय करून सांगप आनी इस्तिमोसान आयकप. तूं जाणा तें सारकें ना म्हण ताका सांगपाचें सुवातेर तुका एके भाशेन दादोसकाय भोगता. जेन्ना कोण दुसऱ्याचें उलयता तें तूं बरें आयकता, तुका तूं सांगचो ना तोंड सोडून. ही आयज गॉसिप, हें आयज मनाचें दुयेंस. आनी हे भाशेन आमी कितल्यांक घायाळ करता, हुंड, एके भाशेन दुसऱ्याक आमी दुखयता. देखून जेरमेस प्रवादी आमकां सांगून दिता आपल्या चिटींत, तो म्हणटा कितें भाशेन आमकां, म्हाका बरो कोर सर्वेस्परा आनी हांव बरो जातलो, म्हाका थारोन दी आनी म्हजें थारोन जातलें. हील मी ओ लॉर्ड एंड आय विल बी हील्ड. आयज आमी मागूंकची गरज, हील मी ओ लॉर्ड, म्हजें थारोन कोर दुनिया आनी हांव बरो जातलो. भाग्योन पेद्र म्हणटा, ताच्या गायांनी तुमी बरीं जाल्यात. बिकॉज ऑफ हीज वुंड्स वी आर हील्ड. ताच्या गायांक लागून हांव बरो जाला. आयज तूं चलता भोंवता आसतना जेजूच्या गायांक लागून हांव बरो जातलो, जेजूच्या गायांक लागून म्हाका भलायकी मेळटली, जेजूच्या गायांक लागून म्हजो भाव बरो जातलो, जेजूच्या गायांक लागून म्हजी भयण बरी जातली, असलें आमचें मन जावं दी. आनी हे भाशेन बरोवन अशें आशिर्वादाची मागणी करून आनी पवित्र पुस्तक शिकयता ते भाशेन आमी एके भाशेन जावन आनी सायबीण माई आमच्या आल उपद्रांनी, दुयेंसांनी, पिडेनी उलो मारून तिच्या कडल्यान तिच्या पुता कडेन मागून आमकां पेकोवणी आमकां दिल्या बगर जिरूल जावची ना. घोडे हांव दुयेंसांतलो बरो जायना जायत, पूण म्हाका तें दुयेंस सोंसूंक बरे भाशेन व्हरूंक सायबीण माई कृपा दितली. उबी रावया. आमची कांय मागणी देवा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी संदान संस्कारांतल्यान देवाची पेकोवणी पोरचेक वांटूंक आनी तांकां ओत्मिकतायेन बरोवंक बापाची कृपा मागुया. दोयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. दोयाल बापा, ही मागणी आय. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी
सदांच दुसऱ्यांची काल्तिकायेन सेवा करूंक आनी आपले पोरचेक फायद्याक पडटा तसले निर्णय घेवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दोयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक. दोयाल बापा ही मागणी आयक. आमच्या कुटुंबात सदांच मागणे आसूंक आनी एकामेकाची भलायकेची काळजी आमी घेवंक आमकां बापाची कृपा मागुया. दोयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक. माता मरियम के इस मंदिर में प्रभु की वेदी के पास जितने भी लोग बीमार हैं, जो हमको जानते हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, पहचान वाले हैं, हमारे पल्ली के हैं या जिनको हम जानते हैं, हम उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य की माता के मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु क्रिस्त के चंगाई का हाथ उन पर आवे और वे लोग प्रभु की चंगाई को अनुभव करें. इस मिस्सा पूजा में भाग लेने से पहले हमें याद आता है कि हम इसे चढ़ाने के लिए कितने अयोग्य हैं. इसलिए अपनी अयोग्यता का आभास कर अपनी कमज़ोरियों, गलतियों और त्रुटियों की प्रभु से माफ़ी मांगे ताकि हम इस बलिदान में योग्य रीति से भाग ले सकें. हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपनी भारी कसूर से घोर पाप किया है. इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, ये भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें. सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें. गीत संख्या 6, हिम नंबर 6. हे प्रभु हम पर दया करो. हे प्रभु हम पर दया करो. हे प्रभु कृष्ण हम पर दया करो. हम प्रार्थना करें. हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के जन्म से तेरे सेवक सेविकाओं की मुक्ति का प्रारंभ हुआ है. उनकी माता के जन्मोत्सव के अवसर पर जो हम नौरोज़ी प्रार्थना कर रहे हैं, इसके दौरान तू हम पर अपनी कृपा दान बरसा और हमारा हृदय शांति से भर दे. यह प्रार्थना सुनो हमारे प्रभु